गोंया भायल्यान आयिल्ल्यो पार्ट्यो सांगतात सत्तेत आयले जाल्यार 6 म्हयन्या भितर खणी सुरू करतले, पूण तुमी सत्तेत येवन 10 वर्सां जालीं, आमकां मेळपाक लेगीत तुमचे कडेन वेळ ना. दिल्ली तारीखय येवन गेली. जमना जाल्यार हुकुमशाय बंद करात आनी कुशीक सरात. दिवचलच्या सेजा मायनिंग युनियन कॉर्पोरेशनान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक शिटकावणी दिल्या. खणटल्याक पेज आणि न्हिदतल्याक शीत तसली सध्या खण अवलंबितांची गत जाल्या. खणी बंद जाल्या उपरांत सगळ्यांची जीण हालाकेची जावन उरल्या. जेन्ना जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्यात तेन्ना तेन्ना तारीख पे तारीख मेळ्ळ्या. कालय दिवचल वाठारांतले खण कामगार आनी अवलंबितांनी कारापूर सावन सांखळी मेरेन मूक मोर्चा काडलो. कॉर्पोरेशन केला जाल्यार कामगारांची ताबडतोब तरतूद करात, ना जाल्यार वेंचणुके आदी जाप मागतले, तांणी शिटकायला. आमी ती गेल्या म्हयन्यात रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमाक. ताचेर आमकां अल्टिमेटम 15 डिसेंबर हो तेणें दिल्लो, पण टील डेट आमकां आजून कांयच ऑन पेपर कांय मुवमेंट दिसना. म्हणून आमी एक सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट मागलेली. अपॉयंटमेंट आमकां दिवना. आमी रिक्वेस्टूय केल्ली अपॉयंटमेंटाक थ्रू तेजे कार्यकर्ते. तेणी तांणी सांगलें की सीएम खूब बिजी आसा, मेळूं शकना. जर अशा विशयाचेर जर सीएम आमकां मेळूं शकना जाल्यार सीएम करता कितें? म्हणून आयज आमी मूक मोर्चा प्रोटेस्ट, म्हणजे कांय तुजी पॉलिसी क्लियर ना, तुजें कम्युनिकेशनूय क्लियर ना, सरकाराची कांय डिसिजनाय सारकी ना, ताच्या अगेन्स्ट आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट मोर्चा काडला. ताच्या ऑफिसान व्हरून आमी आमचो परत एकदा मेमोरेंडम दितले, सेकंड रिमायंडर. ताका जर टायम मेळटा जाल्यार तो वाचचो. कित्याक आयज ऑपोजिशन जे येवन हांगा सांगता की आमी 6 म्हयन्यांनी मायनी सुरू करतल्यो, आनी हे पळय गेले 10 वर्सां पावरान आसून आजून सांगना की करतले काय ना ते. सो म्हाका दिसता आतां निलेशान सांगला असो टायम येयल्लो आसा की जाता जाल्यार जाता म्हणून सांग, ना जाल्यार ना म्हणून सांग. जमना जाल्यार तुमी सायडीक सरा. बाबा आमच्यान हो विशय हाताळपाक जायना, कित्याक सेंटरूय तुमचें आसा, स्टेटूय तुमचें आसा. आतां हांवें म्हटलेलें की 10 वर्सां समृद्धीची, 5 वर्सां विकासाची मागता पळय, ती 10 वर्सां तुमची बेरोजगारीची जाली आनी 5 वर्सां आतां तुमी उपासमारीची मागता. अशेंच जर उरलें जाल्यार आनी म्हाका दिसना जनता ही उपासमारीची तुमकां 5 वर्सां दितली अशी. सो कितें तरी प्रोविजन करा. लास्ट वीक उरलेलो आसा. तुमी जर कॉर्पोरेशन केला जाल्यार प्रोविजन करात, फायनान्शियल प्रोविजन करात तांचे सॅलरी खातीर. आनी फाल्यां जर येता कदाचित तांचे कंपनीन जर हात वयर केले जाल्यार इन दॅट सर्कमस्टान्सीस तुमी कितें करतले हाजी एक तुमी डिक्लेरेशन दियात. आनी जेन्ना तुमी आतां इलेक्शनाक येतले पळय तेन्ना तुमकां हो प्रश्न आमी प्रत्येक जाण विचारतले. फाटले खेपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयांत येवन व्हडली व्हडली भाशणां केल्लीं. हालींच परत तो येवन गेलो, पूण खणबंदीचेर मात कांयच उलयलो ना. ते विशीं कामगारांनी दुख्ख उक्तायलें. आयकात तांचे उतफर्के. लोकांचे आयज ट्रक दारान पडलेले आहा. आयज बाबडे ते कितें करतले? आनी आयज सेंट्रल पॉलिसी काडल्या कितें म्हणून 15 वर्सां जाली का गाडयो स्क्रॅप म्हणून. फाल्यां ते कितें करतले? ते जगतले काय? भुरग्यांक कशें शिकयतले? तेन्ना बेगीतल्या बेगीन ह्यो मायनी चालू जावपाची गरज आहा. दुसरी गोश्ट आयज पळय, आयज जे आमचे राजकारण प्रत्येक आयज हांगासून थंय उडी मारतात. कोणाकूच पडलें ना बाबा जनतेचे. बाबा जनतेक कितें जाय, मायनी सुरू जायो आनी रोजगार जावो, कोणाकूच पडना. फक्त पक्षांतर हें करता. आनी तिसरी गोश्ट पळय, आयज आमकां दुख्ख जाता कित्याक आमचो येदो व्हडलो देशाचो प्रायम मिनिस्टर काल 60वो मुक्ती दिना निमित्त गोंयांत येयलो. बरें आमचें हें केलें, तेणें फावंडेशन घातलें. पण आयज तेणी एक मायनिंगा बद्दल विशय काडूंक ना. बाबा जनता कशी आहा, कितें करता, मायनिंग चालू जाल्या काय ना. जेन्ना तो 12 इलेक्शना टायमाक येयल्लो बांबोळे, तेन्ना ताणें व्हडली भाशणां केल्लीं. ती म्हणून ते सरकार जे दिल्ली सरकार न्हिदल्या आनी कितें केल्या कोण फुडें सराना. व्हडली भाशणां केली, तुमकां खबर आहा. पण आयज खरी गरज आहा आमकां मायनिंग स्टार्ट जावपाची. तेन्ना हांव परत एकदां सांगता, सीएमान स्पश्ट करचें कितें म्हणून. बाबा मायनी केन्ना जातल्यो, 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जातल्यो काय जावचे ना ते स्पश्ट करचें. जनतेक परत आश्वासन दिवचें न्हू. जर जाता जाल्यार जाता म्हणून सांगचें आनी फाल्यांच्या प्रेसार तेणी माध्यमांतल्यान जनतेक आमचें सांगचें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.